मागदाराच्या मारिया भो सकाळी अजून काढूक असताना कोणाशी आयली. तिने समाधी वेली फातर काढलेली देखली. पूण मारिया समाधीला रडत रावली आणि रडटा ओळू घालून समाधीक पडे जाल्यार दोवी आंगावडीन आसलेले दोग देव तिणे देखले. सो जेजूची खूट ढवळली. थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन दुसरो पांये वाटेन. आनी तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? तिणें ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घालो तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका उडकूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा तुवें काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळोन ताका म्हणलें, राबुनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून राव नाका. हांव अजून बापा चडशें चडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापाशी आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवाशी आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेता. मारिया मागदालेन गेली आनी तिणें सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक पळयलें. व्हड पातकीन मनशा मुखार पूण देवा मुखार व्हड पातकीन. कितली व्हडली पातकी आमी जावं जेन्ना आमी काकुती खुलो मागता, आमच्या पातकाचे बोगसोणें मागता, तेन्ना देव आमकां काकुतीन बक्षिता. बारी मागदालांनी देख घेवया, तुजी काकुतीक उलो मारुया.